आज आमगेले फिशरीज डिपार्टमेंट जे एक ट्रान्सपॉन्डर्स म्हणून आमकां इन्स्टॉल केल्ले फिशरीजान सगळे बोटीचेर हे जे ट्रान्सपॉन्ड आनी मॅन्डेटरी कंपल्सरी केल्ले आनी हे फिशरीज कितें सांगताले इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. हांव नको सरकार हांवें केन्ना पळयलें ना की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कितें दिता म्हूण, पूण फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणटा आनी खंयच्यान पयशे काडपाचे ते काडटा. फीज वाडयतले कितें तरी करता. बरें हेजेर आनी एक सांगता हो मुद्दो म्हणल्यार मेन हो 1 वर्स जालें कांयच करूंक ना हेजेर. हो ट्रान्सपॉन्डर म्हणटा ते कितें एक AIS सिस्टम लायक तुजी वेसल हूंय आहा ती डिटेक्ट जाता. 1 वर्स घालून जालें आमकां एप दितलो म्हणलो. हांवें पयर फाटीं 14 I have written a letter to Fisheries Department, Director of Fisheries, Madam Shamila Montero, explaining, asking for explanation, what is the reason, where is the transponders, आज पर्यंत त्याचा ॲप मेळोंक ना ते खंय पावला ते. For me, it feels like, it looks like a big scam by the Fisheries Department. आता हे युजूच जावंक ना, पूण they are say after 1 year, how come they came to know हे चलना म्हणून. ते सांगता की हे चलना फॉल्टी म्हूण आनी रिप्लेसमेंट हाडटा. इफ देर वॉज रिप्लेसमेंट हे काडटा तेन्ना रिप्लेस जावंक जाय न्हू. पो हेजेर म्हाकाय डावट आसा हे फिशरीज कितें करता ते हांव नको, पूण हेजेर हांवें ऑलरेडी लेटर बरयल्या आमचे एज अ चेअरमॅन ऑफ कुडबॉन फिशरीज सोसायटी. आय हॅव रिटन द लेटर आनी आय हॅव गिवन इट टू यू ऑल द प्रिंट मिडिया. सो हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. सरकार हांव नको हे लूटमार करता कितें ते ब्रास जुमलाचो सरकार हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. तशेंच 2 वर्सां पयलीं एक स्काय लॅक म्हूण कसलो BTS डिवायस काडलो आनी तेजे प्रायसींग कितें केलें कंपल्सरी घालूंकूच जायना जाल्यार लायसन्सां रिन्यू जावची ना म्हूण जायते बोटकारान बाडेन घेतले. 25,000 वॉज द कॉस्ट इन गोवा आनी सेम युनिट इन रत्नागिरी इन अदर स्टेट वॉज 14,000 आनी ते घेयना जाल्यार ते रिन्यू करना जाल्यार थोडे बोटकारान घेतले आनी वेन इव्हेंच्युअली दे फाउंड आउट इट वॉज अ फॉल्टी अगेन एंड दे डिडंट रिप्लेस इट, दे टूक इट अवे. आनी जे जायते जाणांनी आज पर्यंत तांचे पयशे मेळोंक ना. पीपल हॅड टू गो इन फिशरीज डिपार्टमेंट टू आस्क फॉर द रिफंड. आज ते स्कायलाक म्हूण आनी दॅट कॉन्ट्रॅक्ट वॉज गिवन टू XYZ मुख्य एका दिल्ले आनी दुसरेय सवाय आशिल्ले सेम युनिट यू कूड बाय फ्रॉम समवेर. दे वर नॉट अलाउइंग टू बाय. इट वॉज ओनली फ्रॉम दॅट XYZ. असले हे फिशरीज डिपार्टमेंटान स्कॅम चलता आनी हेजेरूय इन्क्वायरी जावची जाय. कित्याक तुमी हे तुमच्या माध्यमांतल्यान हे मातशें हायलायट करात. हो विशय आमचे फिशरीज मिनिस्टर निलकंठ हलनकर हांव नको ताका खबर आसा जाल्यार हे काडटा जाल्यार कित्याक ही गुजरात टीम आयल्या हे जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तो गुजराताचो खंय. पूण एज अ स्टेक होल्डर आमकां आज पर्यंत कांय इंटिमेशन दिलें ना, इन्फॉर्मेशन ना. ते बोटीर परमिशन घेवन काडून वता. बट दॅट शूड हॅव बीन रिप्लेसमेंट इमिजिएटली. कित्याक आतां वी डोंट हॅव अ ट्रॅकिंग सिस्टम. आमचे बोट भायर गेले आमकां खबर ना खंय गेल्या ती. भायर वयता जाल्यार तेजे सिग्नल मेळना. फिशरीज म्हणटाले आमकां एप दितले तेंचे कडेन आहा एप. आय डोंट नो इफ दे हॅव रिमूव्ड दिस नाव हाव दे आर गोइंग टू ट्रॅक द वेसल्स. चार्ज केल्लो तुमकां हे ना हे फ्री म्हूण सांगलें आमकां. म्हाका दिसना कितें सरकार केन्ना फ्री दिना. कित्याक फ्री म्हणटा आतां तुमी पळयलां गेल्या वर्साक आमकां टॉयलेट फ्री म्हणलें. आतां आमकां हे येयलां तेमी नोटिफिकेशन काडलां की एक बोटीन म्हयन्याक 3,000 दिवचे आनी वी आर अरावंड 3,000 दिल्ले जाल्यार आमचे अरावंड 150 बोटी आसा. सो इट इज कमिंग अप टू 45 lakhs पर सीझन. गेले पावटी फ्री म्हणला आतां सांगता ते 29 lakhs बॅकलॉग आहा ते तुमी फारीक करचे म्हूण. सो सरकार खंय फ्री कांयच दिना. फकत हे लुटमार जाला. म्हाका दिसता जे हे डिपार्टमेंटान तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कशे पद्दतीन हो चलता की तेंचे सर्वेयर बेसान फेक सर्टिफिकेट लावन कितेंच करता. हाजेर कांयच एक्शन जायना आनी हे स्कॅमाय चलता तेजेरूय एक्शन जावचें ना म्हाका दिसता. स्कायलाइट जे तुम्ही बसयल्ले पळय टोटल कितले बोटिंग बसयल्ले आमकां खबर ना. जायते जाणांनी विरोध केल्लो. जायते जाणांनी हांवें स्वता घालूंक ना. कोणें घायला तेंचे रिन्युअल आहले तेमी केले. बट इट आफ्टर 2-3 months केम टू नो ते इट इज अ फॉल्टी डिवायस आनी ते स्कॅम म्हूण
आणि त्याच्या फाटल्यान ते लोकांनी रिफंड घेतले जायते जाण डिपार्टमेंटाक वचोंक ना तांकां मेळोंक ना आयज पर्यंत. सो कितें आयडिया तुका कितल्यांक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो कसो कोणाक? म्हाका कांयच खबर ना बिकॉज आमकां फक्त म्हाका दिसता लॉलीपॉप दिले फ्री म्हणून लोकांक आमच्या बोटकारांक घालून घे. तुमकां सेफ्टी देर इज ना. आतां बोट गेल्या 40% आमचे बोट भायर गेल्या. तेमकां आहा ते तेमचे केन्ना काडटले पूण चलना म्हणटा ते. इट इज नॉट वर्किंग. चलना जाल्यार कशें ट्रॅक करतले? एक्झॅक्टली नाव आतां हे काडल्या तितून उदक बरोवन आसा. राम भरोसे तुम्ही सध्या वचून येतात बोटीचेर, देवाक पावून रिटर्न येतात तुम्ही. होय तशें जालें न्हू. आता हे आमचे तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ और हम तो यहाँ पे पगार पे काम कर रहे हैं ना। तुम कॉन्ट्रैक्ट किसका कॉन्ट्रैक्टर है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। तो वो निकालने का कौन दिया कॉन्ट्रैक्ट आपको? हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट कौन दिया निकालने का? वो तो गुजरात से गुजरात. वो कौन कॉन्ट्रैक्टर है? गुजरात से जिसने कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है वो गुजरात से। आपका मिस्त्री गुजरात का है? हाँ वो फिशरीज डिपार्टमेंट उसको दिया है. हाँ। बरं.